Gulf Talkies, sponsored by Township Real Estate Dubai. Co-sponsored by Dunes Cricket Academy. Blue Royal Group of Companies, Dubai. Elegant Star Decor Middle East FC LLC, Events and Exhibitions, Dubai. Pratap Mendonca, Design Infinity, Dubai. Right from my childhood, I studied in St. Philomena's. त्या टायमार म्हणजे क्रिकेट म्हळ्यार म्हजें एक बारी पॅशन. आमी सांजेर इस्कालांत येवन सांजेर केदालाय क्रिकेट खेळटाल्यांत. एग्जाम आसूं दी 10th एग्जाम जाल्यार हांव क्रिकेट खेळनासतना नाटलो दीस ना. When he was at the age of 13, he played his first men's cricket. Oh. He played the seniors team, and in the first match itself he got the man of the match. म्हजो पूत क्रिकेट आसल्यान I was involved in cricket very much. Every match my son used to play, I used to go and watch. Dunes Cricket Academy म्हळ्यार we are all working members. Along with this we started this, and all had passion for cricket. In Dubai, if you talk many or anywhere, they say, compared to other academies, they say Dunes Cricket training is more better than others. Kanchanti tumche involvement na zalyar, you can't reach to the goal what you. Amchant exclusive maka ek girls team form karje mun ek mujhe ek passion and idea. Dekun every Wednesdays ami chedwang free coaching. नमस्कार, हांव वॉल्टर नांदलिके. गल्फ टॉकीज कोंकणी कार्यक्रमाक स्वागत. तुमकां कळीत आसा दुबयच्या रवेतावन, ह्या गल्फाच्या रवेतावन हर एका हप्त्यांत न्ही जाल्यार अप्रूप तरी तुमकां गल्फांत साधन केल्ल्या एका साधकाची जिणयेची काणी आमी प्रस्तूत करता. विशेश जावन आमच्या उद्यमींची. हे उद्यमी दुसऱ्यांक कशे प्रेरण जातात, विशेश जावन आमच्या आईच्या यंग जनरेशनाक कशे प्रेरण जाता अशें जायत्या साधकांक तुमच्या मुखार आमी दवरलां. पूण आज एक विशेष साधक आसा, इल्लेशें एक डिफरन्स आसा ताच्या उद्यमाच्या, की ताजें आमी पॅशन म्हणून सांगीत. आतां हांव ह्या घडये जॉर्डेनियन क्लबाच्या स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज आसा. तुमकां गोत आसा सेंट मेरीज कॅथलीक चर्चेच्या ऑपोजीट आनी इंडियन हायस्कूल आसा ताज्या देगेरच हें जॉर्डेनियन क्लब आसा. आनी त्या क्लबाच्या भितर हांगासर क्रिकेट, फुटबॉल या दुसरे गेम खेळचे जाल्ले टर्फ आसात आनी जायते भुरगे हांगासर येवन ट्रेन करतात. आतां सकाळींची 9:30 वरां इल्लें वत आसा.
जाल्यार या ताज्या स्पोर्ट्स फॅसिलिटी तावन ताचे तुमच्या मुखार ताणें सोलोन आयिल्ली वाट जावंक पुरो ताजें प्रोफेशनल करियर ताजें लायफ आनी फाटल्या 4 वर्सां तावन ड्यून्स क्रिकेट अकॅडमी म्हणून सुरू करून कितलेशा भुरग्यांक ताणें ट्रेन केला, चेडे जावं दी चेडवां जावं दी, आनी हातूंत थोडे क्रिकेटर्स UAEच्या नॅशनल टिमांत खेळोनय आसात. तशें म्हणटना 4 वर्सांत हें केलें साधन तुमच्या मुखार दवरता, कित्याक आज आमच्या समुदायांत आमच्या तरणाट्यांक क्रिकेट म्हळ्यार विशेश आसक्त आसा आनी तेंय दुबयंत UAEंत आशिल्ल्यांक एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी. हें फुल्ल संदर्शन पळया आनी ही कसली फॅसिलिटी हांगासर कशें ट्रेन करतात हें पुरा पळोवचें सवें. पुत्तूरचो एक मनेस्त आज आमच्या सांगात आसा. फाटल्या 30 वर्सांच्या की चड गल्फ राष्ट्रांत आसून विविध क्षेत्रांनी ताणें काम करून फाटल्या 4 वर्सांनी अकॅडमी ताणें नीट केल्या आनी तो जावन आसा विनोद पायस, ऑल द वे फ्रॉम पुत्तूर, पूण आतां प्रेझेंटली ड्यून्स क्रिकेट अकॅडमीचो फावंडर. आज गल्फ टॉकीज कोंकणी कार्यक्रमांत ताज्या जिणयेची काणी आमच्या सांगात उलयता. सर, कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. बारी खुशी जाली, कित्याक म्हळ्यार आमच्या समुदायाचे विशेश जावन मंगळुरी मुळाचे आमच्या समुदायाचे जायत दुसऱ्या फिल्डांत आसात. उद्यमांत यशस्वी जाल्यात, एज्युकेशनांत, स्पोर्ट्सांत, सिनेमांत, दुसऱ्या फिल्डांत यशस्वी जाल्यात. पूण दुबयंत आमचो एक मनीस क्रिकेट अकॅडमी करून आमच्या भुरग्यांक ट्रेन करता म्हणटाना बारी इंट्रस्टींग. आनी देखून तुजे लागीं आमी रिक्वेस्ट केल्ल्या वेळार तुवें आमकां हांगासर तुज्या फॅसिलिटीक हांगा इनवायट केलाय. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू. क्रिकेट अकॅडमीच्या विशयान सुरू करचे की पयलें म्हाका गोत्ता क्रिकेट तुमी बारी लव करता, तुमचें पॅशन म्हणून. पुत्तूर तुमचो गांव, पुत्तूर तावन तुमी दुबय कशी आयिल्ले म्हणून आमकां एक ब्रीफली सांगून सोडा. ओके. नमस्कार. हांव पुत्तूरचो विनोद पायस. पुत्तूरांत देवादीन मायकल एंड स्टेला पायसाची पूत सेकंड. वी आर 4 ब्रदर्स, तातूंत सेकंड. पुत्तूरांत पायस फॅमिली म्हळ्यार सगळ्यांक गोत्त आसा. आतां जाल्यार हांव दुबयंत येवन आतां 30 years जाले, वॉल्टरान सांगल्या वली. जाल्यार म्हजें मॉन स्टील इन पुत्तूर. they call me पुत्तूर द मुत्तू. ओके, वाव. एवरी 2 म्हयन्याक एक पटी म्हाका पुत्तूर वचना जाल्यार समाधान ना. तशें पुत्तूर आनी हांवें सांगतना मँगलोर म्हणना म्हजो गांव. आय से आय एम फ्रॉम पुत्तूर. म्हळ्यार ओके, मुसलमान आनी कोडयालचे म्हणटात. हय, म्हजो डॅडी पुत्तूरचो, मम्मी कोडयालची. जाल्यार हांवें सांगतना हांवें पुत्तूरचो. आनी आतां जाल्यार इतलीं वर्सां गल्फांत आसल्यार म्हजें मॉन आसचें पुत्तूर. रायट फ्रॉम हांव आतां आय एम 53 years old. रायट फ्रॉम माय चायल्डहूड आय स्टडीड इन सेंट फिलोमेनास. त्या टायमार तो म्हजें क्रिकेट म्हळ्यार म्हजें एक बारी पॅशन. इस्कालांत ती क्रिकेटर अंडर आय वॉज ओवरआर्म हांव चड खेळूं ना. अंडरआर्म क्रिकेटांत आय वॉज ओपनिंग बॅट्समॅन आनी ओपनिंग बॉलर. म्हज्या टायमाच्या मस्त जाणांक पुत्तूरच्यांक आनी मँगलोर जुगल आमचे केदाले. हांव पुत्तूर हायस्कुलांत ती कॅप्टन जावन आसलो, क्रिकेट मस्त खेळटालो. त्या टायमार पुत्तूरचे मागीर पुत्तूरान प्रॉमिनंट टीम आसले, कोल्स पुत्तूर. मँगलोरांत जुगल आसलें. जुगल तांचे टिमाक आनी आमच्या पुत्तूरच्या कोल्स टिमाक मस्त मॅचां जातालीं. हांव हायस्कुलांत आसतना हांव व्हडले सिनियर क्रिकेट खेळटालो. आनी घरा जाल्यार आमचे पुत्तूरांत एक व्हडलें कंपावंड आसलें. आमी सांजेर इस्कालांत येवन सांजेर केदालाय क्रिकेट खेळटाल्यांत. एग्जाम आसूं दी, 10th एग्जाम जाल्यार हांव क्रिकेट खेळनासतना नाटलो दीस ना. आनीक हांव एक स्पोर्ट्समॅन. हांव along with cricket I had a passion for, I was athlete. I am a district level 100 meters and 200 meters champion. Wow. Gone to the state level also. My elder brother Manoj, he was a sprinter actually. He was much better than me in sports. So 100 and 200 meters तो मोठो आसलो. वेल्यारी फकडांनी 100 meters ट्रॅकार रावताना चिंताले वो काले वो जॅवलिन शॉर्ट पुटाक बरो कोणना म्हूण. बट ही यूज टू रन 100 meters इन. तशें आमी चार जाण भावान ते सगळ्यांनी स्पोर्ट्सांत आसले. आनी आमची म्हजे डॅडी मम्मी भारी आमकां एनकरेज केले. बसन आनी स्पोर्ट्स म्हणटा तितले एनकरेज करनात. देखून आमच्या मम्मीन आनी डॅडीन शिकूंक आमी सगळ्यां एकच एक फिल्डान म्हूण नाटल्या. शिक्षांत आसल्या आमी, स्पोर्ट्सांत आसल्या, एक्स्ट्रा केल्या एक्टिविटीजांत आसल्या.
सो देखून 10th आतां जाल्यार हांव कंटिन्यू करना आतां म्हज्या दोन आय हॅव गॉट 2 sons वी एन वॅलन तांणी जाल्यार क्रिकेट खेळटात सो पुत्तूरान क्रिकेट म्हणटना तें पॅशन म्हणजे एक लॉंग टायम पॅशन आसलें क्रिकेटाक काले मनी सपोर्ट करीचे तेचे म्हणून एटलिस्ट दुबायंत लास्ट 4 yearsंत हांवें क्रिकेटाक एक आनी क्रिकेटान चड इनवॉल्व जालो म्हणल्यार हांव यंगा येवन हांव 95 बेजीक बॅकग्रावंड जाल्यार हांव आय एम बी इन कंप्युटर सायन्स I did my engineering from Malnad College of Engineering. Oh, Hassan. Hassan's computer science, very old college. Tanto computer science graduation zaun. First 95 I came to Dubai. Dubai and एक वर्ष काम केल्या पंत I didn't find too much of scope for computer IT here. That time काय नसलें आवडलें basically now it's okay ते जाल्यार IT field it is I am a software engineer. So there was not scope for more of development here. It is an end user kind of market. Correct. That was the reason I went back to India. I worked with multinational companies only. I was an ex-Satyamite. Square D one of the old company which was challenging Wipro and TCS. I was working with the Square D DSC software but magir tani change kele magir Satyamant couple of years I worked and later I was first employee for HSBC India Development Center. Okay. So म्हळ्यार 95 हांगा येवन स्कोप ना म्हणून पाटी गांवांत कितले वर्सां काम केलें गांवांत almost I think 4-5 years I was there and in the meantime when I was with Satyam and with HSBC I traveled a lot of countries. So I worked in UK, I worked in Czech Republic, I worked in and it is workable I have literally stayed more than 6 months. It is not just for an assignment because I was a software I used to be basically handling more of projects. Such as Montana, UK, HSBC, I worked in Dubai, I worked in Satyam चे problem जालें तत्ते टाइम मार्गे no after I left Satyam that was the time then the Raju's had the problem ताजे उपरांत but it was one of the major companies that time during the IT field. TCS, Wipro, Satyam was one of the major company. So during IT astanai maka ek passion for sports was there. When I was in Satyam I was in Hyderabad. Hyderabad nanti mast cricket खेळला. underarm overarm. But I still say I play underarm more than overarm. I love because my childhood days I played more of underarm. Ata Dubai into Portun underarm cricket is really going too much of demand. I will go into that more of cricketing later. So मुझे IT background and I worked in couple of countries. Then later with HSBC again I came back to Dubai because from Dubai they wanted to change their more of support back to India. That was I said I was the first employee for HSBC IDC, India Development Center. So I worked again for 1.5 years over there. Magir I didn't like Pune, Bombay because I am from Mangalore. Tashamullan maka Bombay title like zauna wrong. So that is the reason and most of my family is very here in Dubai. So that is the reason what I did was again I quit HSBC and I came back to Dubai. And now after that I work with currently I am working with the company called Majid Al Futim. I am the IT senior project manager CAFO. You call it Carrefour or CAFO. Yes. I've been with them for almost for 18.5 years now. Okay, ते एक तुझे brief journey IT field अंत तू completely professional असं जाल्यारी तुझे passion तुवें सोडून नाही ते क्रिकेट अकॅडमी ते दुबईंत सुरू करचे म्हणून कित्याक तुज्या मतींत आयलें कित्याक म्हळ्यार हांगा आयिल्ल्या पांती हांव क्रिकेट खेळटालो ते जाल्यार हांगा येते जाल्यार मोर ऑफ अंडरआर्म नाटले वी यूज्ड टू प्ले ओवरआर्म ते जाल्यार हांगा मस्त ग्राउंड्स आसले आतां बिझनेस बे म्हणटात त्या टायमार त्या फुल एरिया जद्दाफ एरिया वॉज लॉट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड्स आय थिंक देर वर ऑलमोस्ट 30 to 40 क्रिकेट ग्राउंड्स ते जाल्यार मस्त कंपनीज हांगा मस्त कंपनीज हांगा क्रिकेटाक सपोर्ट करताले सो ते जाल्यार हांव विकेंडाक तांचे ते जाल्यार हांवें लेदर बॉल खेळूंक स्टार्ट केले इंडियान हांवें चड लेदर बॉल खेळूं ना
अंडराम was tennis ball, अंडराम was my cricket passion, and college jinti avsada leather ball keduna. Anga ailepan there was not much scope of अंडराम cricket or tennis cricket that time. There was a lot of overarm cricket playing. That's why I played weekends with couple of teams here in Dubai. Overarm cricket keltanu. And that's magir once again the more passion for cricket once I got married. And I got my son, eldest son. I've got 2 sons now. I got married illo bari viggi kazardallo at the age of 35. So, okay, 35. Cricket geljan busy zalo ito. 2006 I got married, and in 2007 I had my first child, son, Vian. आणि हांव क्रिकेट आसल्यान देखून म्हाका एक आसलें ताका घालून सो घरा आमी पयलें क्रिकेट खेळटालीं घरांत धाकटो आसतना ताका मागीर ताका दिसलें आय सॉ गूड दिस थिंग इन क्रिकेट देखून हांवें हांगा पयलें एक तो एक मँगलोरियन एक्चुअली सुधाकर शेट्टी म्हणून मॅक्स टॅलंट क्रिकेट म्हणून एकलो सलोन आसलो आतां रिसंटली आय थिंक लास्ट इयर ही स्टॉप्ड इट अदरवायज ही वॉज द ओल्डस्ट अकॅडमी इन दुबय एंड माय सन स्टार्टेड playing cricket with Sudhakar Shetty. Okay. Thanks to Sudhakar Shetty, he has given a lot to cricket. He is basically a Mangalorean, but I think he is now settled in Bombay. But still, I owe a lot to him because he also has supported a lot to cricket in Dubai. I really, and he is still in Dubai. He still supports cricket, and he also guided me to go through this journey of having my own cricket academy. Thus, when he was with Max Talent, my son started playing at the age of 6 years. Okay. So, and he was a leg spinner and opening batsman. And still he is a leg spinner, and I call him as a all-rounder. Thus, from 2000, when he was 6 years, he started playing cricket. He used to play a couple of years. We were with Max Talent. Then, when he was growing, I changed him to other academy called Desert Cups, which is again one of the leading academy at the moment in Dubai. They are the biggest academy, Desert Cups, run by a Sri Lankan Presley Mono. Now, the academy which challenges them is Dunes Cricket. Okay. आता तुझो चेरको कितलो व्हडलो? My son is just turned 18 years. 18-year-old. आता क्रिकेट बारी मस्त इंटरेस्ट आसा. आता जाल्यार तो 10th he started playing cricket, and when he was at the age of 13 he started he played his first men's cricket. He played the seniors team, and in the first match itself he got the man of the match. Wow, great. He is all rounder. So he still plays cricket. So competitive cricket काही entry जाता. आता he basically he still plays cricket. He is a opening batsman and for my cricket academy. आता ECB Emirates cricket board matches जानाचा आता. This is cricket. He basically season starts from September. Till somewhere till April. And every year Emirates cricket board organizes Emirates cricket board competition between all academies. आता each category Dunes cricket हे सांगच्या पयलीं हांवें Dunes cricket कशें स्टार्ट जाल्लें म्हूण तें सांगून आसलो. सो म्हजो पूत क्रिकेट आसल्यान I was involved in cricket very much. Every match my son used to play, I used to go and watch. काम करता जाल्यार my company was very lenient with me. That is the reason I think I didn't have a single match missed. Kanche match asल्यार I used to go, and I love cricket. That, and again what used to happen is I used to take around 6 to 7 kids along with me to play cricket. Mular anga usually cricket grounds na antanga Dubai. All the grounds are in Sharjah or Ajman. So we still now we go to play cricket matches on weekends in Ajman or Sharjah. Okay. आता ही जॉर्डनियन क्लबांत ही फॅसिलिटी आसा स्पोर्ट्स काले आसा हे सोडल्यार दुसरे खंय परा तुजी फॅसिलिटीज आसा? Currently म्हजो हे सोडल्यार हे this is basically a playing facility. Plus I have got a cricket academy Karamant where we train kids. I have got 5 pitches which we call the natural clay. Atanna cricket ke ye atanga tam tumi polilar we call it astroturf.
Indian international matches आणि पुरा जाऊनचे they play in a pitch called natural clay. तेही मजा त्या करामाच्या facility आसात. So we basically train kids with that play because that's the cricket, actual cricket. खाली किड्स मात्र की नहीं सीनियर I basically train kids from the age of 4 or 5 years till seniors. So ये करच्या पहिले how I got into cricket I can tell you. The 10th मुळे हांव cricket अंत involved आसलो. माझो पूत max talent आसताना मस्त involved. शेट्टी ओट्टी भुरग्यांक खंयचे मॅचेस आसला वरनेचे ताजे ओट्ट मॅचेस ऑर्गनायज करचे ताज्या उपरांत डेजर्ट कप्साक येताना प्रेस्ली ओट्टी मस्त इनवॉल्ड आसलो खंयचे मॅच जाल्यार खंयच्या टिमाक उलोवन भुरग्यांक कितली मॅचेस खेळटाय तितले मोर एक्सपिरियन्स. ओके तर भुरग्यांक धरले सिनियर्सांक आमी ट्रेन करता. से मात ड्यून्स कशें स्टार्ट जाल्ले म्हणटाना तेंत 2000 कोवीड उपरांत I shifted my son from an academy called Desert Cups to Angat, Udmetan Trauche. So, then Tanga Lagi Zata Mun, simply cricket Mun, the academic joined. They owners and check his third involvement cricket and basically the owner, one of the 10th Malay, Sheila Mun, she was also from Udupi. And she used to work with ICC Anga. She and they were a little old couple because she was in ICC and she had a passion for cricket. They did this academy called Simply Cricket, and I came there. And again, as usual, I was involved in the Simply Cricket also. Tanchaki third involvement, our Burgyank or match organized karche and Tanili old couple. There, Rupani Sheila, the owners of them, they told me, Vinod, you do lot of things for Simply. Why don't you either become a partner with us? Tanka sangle maka partnership karung mon na. Maka no, you are doing selfless service to us. So I said I will still continue doing that. So I don't want, but still no. And now we are going old. They had plans of going back to India and all that. So why don't you continue our passion? You and we see you are the right person who can continue our legacy. But I was not very keen on that. My idea for cricket that time I'm still my dream to have a cricket ground in Dubai. Before the academy also, my passion was to have a cricket ground in Dubai, which still I am looking into. ते जाताना काल जालें म्हणटाना हांव इनवॉल्वमेंट आसताना एकलो म्हजो मँगलोरियन फ्रेंड येता विपिन डिसोजा who is my current partner now in this facility. I've got two more partners called Sharat Singh and Vipin D'Souza. Vipin and Maka Vinod to Konkani Academy. हांव आसता तुजे वाटू म्हाका म्हळ्यार हांवें तांकां सांगलें क्रिकेट अकॅडमी म्हळ्यार एक इजी बिझनेस न्हय. It is a very tough job too, and I am a person, when I do something, I do a lot of businesses. Along with this, I do a lot of businesses right from my childhood. High school astananta haven't business start kela. Putturanti must business kela. Ata jalari Putturanti. Along with Dubai, I do businesses along with my brother. Putturanti business amche. So every 2 months dekho na Puttur rehta. Plus in Dubai. So whip inan maka force kar Vinod tu kar aun tujo tasa. Tu itlo involvement zata na. Run kelar you will take this academy to different heights. Tane maka ek kellan, then I said, okay Vipin, if you are there, we will become partners. I first time partnership business karche. Natla redol maso partnership business koruna. Avani mazo bahut business karna all these years. Because of this passion, I got into the cricket, and there was one more friend of mine, Sharat Singh Manu. Tazo putani mazo put ottu yata jalari cricket ottu ki khelta. He is an opening batsman. I call him the encyclopedia of cricket or any other sport. Too much knowledge. He is again an IT guy. But he knows sports of every sport, so not only cricket. Football, tennis, kabaddi, pad, kanchai sarleri taka, he knows what is happening all over the world. So I offered him, Sharat, will you become my partner? Because I see the enthusiasm in you. Will you? Then he was very happy. He said, Vinod, I see you like the same thing like me. I have not, and both of them had not done business before, Sharadar or Vipin. So
I offered, then he agreed. And then what happened is, because from cricket, I started basically like with the Simply, I started managing Simply Cricket for few months. And that point of time, Angatta ta Jordanian club bandasa, ta opposite Pakistan Association munasa pad muntat. They have first tanchi Simply they asli academy, they continue kele. Continue 4 months we ran with Simply. Then what happened was we wanted to change the name and the partnership and all that. That was the time we changed the name to Dunes Munkalakkele Mular. I wanted to something to have a name associated with the Gulf region. Gulf region. Okay. Emirates mundorung government sonna, Dubai mundorung sonna. Tashe mun mustenkarna Rave. Dunes is known as Rave. माझ्या लोग आता ड्यून्साचे लोगर तुम्ही पळयल्यारी ते रेवेचे एक आसा तशें म्हणून आमी ड्यून्स क्रिकेट म्हणून 4 वर्सां पयले I along with Sharad and Vipin we started Dunes Cricket Academy. ओके आतां तुमची स्टोरी बारी इंटरेस्टिंग आसा तेगांनी मेळोन सांगाता मेळोन तुमी हें केल्लें वॉट अबाउट चेडवांचें क्रिकेट कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा इंडियान चेडवांचें क्रिकेट मस्त डेवलप जावन आसा आनी विन जावन आसात सो हांगासर चेडवांक अवकाश आसा गे वय ऑफकोर्स तेंत एक ड्यून्स क्रिकेट अकॅडमी म्हळ्यार आमी देखाय आमी वी आर ऑल वर्किंग मेंबर्स along with this we started this and all had passion for cricket. So when we started the academy our main goal was to support cricket in every way, right from childhood to the age of 5 to seniors, plus girls cricket, and we didn't wanted to run an academy more on the commercial basis. Okay. Still we follow that. So magir kaladalli mala 10th pad athon I wanted to have my own facility. That's why we started our own facility in Karama, Sheikh Hamdan colony anta Ansar Gallery च्या opposite police school asa Himaya mun त्या police school anta the current academy Dunes Cricket Academy with all the facilities for training. 5 cricket nets aate I have got almost around 8 permanent coaches who are ICC certified coaches. Wow, okay. Trained coaches, and weekends we get temporary coaches. So around 12 coaches are with me for the weekends. Okay. We train basically from the age of 4 to 5 to seniors. Cricket mulal 10th grassroots cricket ak more importance dije monu ami ya ambition ant we started cricket, and to God's thing we are doing well. In 4 years time we have got a lot of credit to the academy. In Dubai if you talk many or anywhere they say compared to other academies they say Dunes cricket training is more better than others. Oh, wow. That is why one thing is I have got all this credit goes to my coaches. I have got senior coaches, coach Vincent Stephen Mono. He was an ex Ranji player in Chennai with the MRF Foundation, plus Ari Munasa. All my clear coaches are there who are dedicated. And other thing is we all three we love cricket. That's the reason we are totally involved in it. Still every evening after my work I still visit one round to all my centers. Okay. I go to Karama. Now I've got 4 centers. Karama 2 center asa, anga pad asa, Jordanian club asa. Sakkadak visit Sanjay come at on 6:30, 7 abita raun Karama keta te coaches ak melnu, burgyank melnu. ताज्या उपरांत अनेक सेंटर सकट जावन मागीर बाय अराउंड 9 o'clock 9:30 I reach home. So Great. The thing what we can see why we have got this name in 4 years is it is all we are involved. खंयच्यान तुमचे इनवॉल्वमेंट ना जाल्यार you can't reach to the goal what you do. सो तुजें इनवॉल्वमेंट आसल्यान तितलें प्रोग्रेस आमकां पळोवंक तेंत मेळ्ळें म्हळ्यार तेंत क्रिकेट म्हणटाना तुमचें इनवॉल्वमेंट आसल्यान we have great reach to this heights. आणि ट्रेनिंग तेंत मेन ग्रासरूट क्रिकेट क्रिकेटर जाय जाल्यार एक खाली भुरग्यांनी न्ही पेरंट्साचें इनवॉल्वमेंट आसा. थोड्या फावटी काल जाता भुरग्याक इंट्रस्ट आसना पेरंट्स फोर्स करता तो क्रिकेट आसूंक पुरो और ताका क्रिकेट पॅशन और इंट्रस्ट आसा तो फोर्सफुली क्रिकेटाक काडटा ताका यू विल नॉट बी अ गुड क्रिकेटर. एक्झॅक्टली ते तुका दोगांयचें इनवॉल्वमेंट भुरग्याक इंट्रस्ट आसा पेरंट्साचें इनवॉल्वमेंट आसा
ते जाला मात क्रिकेट यू कॅन गो टू अ डिफरंट लेवल. आता आवर अकॅडमी ॲज आय सेड आमी वी आर नोन मोर फॉर ट्रेनिंग. आमचे ट्रेनिंग सक्कड अकॅडमी हांगा 2 घंटेचे ट्रेनिंग दितात. आमचे 3 hours ऑफ ट्रेनिंग. 3 hours ट्रेनिंग म्हणटाना आमी खाली एकच फिल्डान न्ही, फिटनेसांत ती आसा, बॉलिंगांत आसा, बॅटिंगांत आसा, फिल्डिंगांत आसा. तशें आतां आमी अकॅडमींतावन थोड्या फावटी विकेंड्साक भुरग्यांक आमी ह्या सेंटराक घाल्याक हांगा फिल्ड त्या सेंटरांत आमकां चड प्लेस ना कॅचिंग प्रॅक्टीस करूंक. देखून आमी हांगा भुरग्यांक हाडून फिल्डिंग प्रॅक्टीस हांगा करता. धाकट्या भुरग्यांक मॅच खाली ट्रेनिंग दिल्यार पावना, मॅची खेळाचे लॉट ऑफ मॅच इनवॉल्वमेंट, मॅच सिनारियोज, मॅच इनवॉल्वमेंट जायचे. देखून धाकट्या भुरग्यांक आमी हांगा आनी ह्या ग्रावंडान खेळटा. विकेंडाक वी प्ले लॉट ऑफ टुर्नामेंट्स अँड इन 2025 major tournaments was won by Dunes Cricket. Wow, आणि very good. अनेक अचिवमेंट म्हळ्यार 2024 अंत there was a all India level under 14 tournament in Bangalore. We from Dubai, my academy went to Bangalore. We defeated 16 teams from India. Okay. People used to think UAE cricket म्हळ्यार हांगाचे क्रिकेट कंपॅरिजन जायना म्हणल्यार ते नॅशनल टीम आसल्या बरी म्हणून. तशें म्हण मात आमी हांगा UAE क्रिकेट जाल्यार सदांच भुरगे आसचे इंडियन्स, श्रीलंकन्स, पुरा एशियन हाजे. तशें आमी बँगलोराक वचून बँगलोरांत 16 टिम्साक डिफीट करून ऑल इंडिया लेवल अंडर 14 टुर्नामेंट ट्रॉफी हाडून आयल्या. अंडर 16 चेन्नईन जाल्ले. अंडर 16 वी वर द रनर्स अप ऑल इंडिया लेवल. So in 4 years time we have done lot of things for cricket and we have got lot of things to do, talk about, to our credit. Okay. This is all because of my partners, my coaches, my kids' parents, their support. And again, cricket, it's a teamwork. All round. Yes. All round. Everyone's involvement should be there. Everyone's support should be there. Then only we can go to a next level. ओके. आता 4 वर्सांनी आमचे भुरगे काही कॉम्पिटिटिव्ह क्रिकेटसाक गेल्ले आसात. Of course, I've got that also. I've got lot of things to my credit. आता recently current team UAE under 19 team announced जाले ह्या weekant. 2 of the current players called Yuk Sharma and Misbah, they all train at my academy. Wow. Okay. So Yuk Sharma is all rounder, left arm bowler. Still he comes to academy, every Thursday is there at the academy to get trained. And Misbah also is a all rounder who is to be trained with the academy. Lot of UAE women's cricketers, ladies, anek. We support lot of cricket, and again my intention is to give lot of this thing to train girls. So आमच्यात एक्सक्लुझिव्ह म्हाका एक गर्ल्स टीम फॉर्म करचे म्हणून एक म्हणजे एक पॅशन आनी आयडिया. देखून एवरी वेनसडेज आमी चेडवांक फ्री कोचिंग दिता. So currently there are lot of kids, girls who are coming along with others, but there is a different team and this thing dedicated to the girls on every Wednesday. Okay. So any lot of women cricketers, UAE women's team who are in the current team come to my Karama Academy to get trained. Wow. And they practice. Okay, in general आमच्या ऑडियन्सांक जर तर वीक्षकांक कोणाकी दुबयंत आसल्ल्यांक UAEंत आसल्ल्यांक तांच्या भुरग्यांक कोचिंगाक गलीजे या कोणाय चेडवांक तांकां कोचिंगाक गलीजे तुमच्या स्क्रीनर असचे एक नंबर तुम्ही पळया आणि त्या नंबराक तुम्ही केदाळे कॉन्टॅक्ट करियेत. कॉन्टॅक्ट करून या अकॅडमीच्या विशयान चड इन्फॉर्मेशनय तुम्ही जोडयेत, या चड माहेत जोड न्हू कोचिंगाकी ताजे एडवांटेज तुम्ही काण घेत. बरें सर, आता तुमचे दोगी भुरग्यांक क्रिकेटाक इंट्रस्ट आसा म्हळें, बट डेफिनेटली तुमची सगळी फॅमिली ते क्रिकेट सपोर्टर जावन आसतली. ना ऑफकोर्स जालें क्रिकेट म्हणटा खाली म्हजे मिसेस शरीन, शी इज ऑल्सो वेरी मच इंट्रस्ट. आतां ते पयले म्हाका वचून आतां पूत खेळ्ळ्या पांत ते इनवॉल्ड आसा. तांचे आतां सपोर्ट नटल्यार करूंक जायना. आतां एवरी सॅटर्डे सकाळीं 5:30 आमी उठून सकाळीं ट्रेनिंगाक येता. सकाळीं सॅटर्डे संडे आमचे सकाळींचे ट्रेनिंग आसता. सो मॅच आसता न्ही, हांवें म्हणलें आमी शारजा आनी अजमान येता. आतां 4 सप्टेंबर आतां एवरी सॅटर्डे दोगांय पूत खेळ्ळे आनी दोगांय सकाळीं 6 वरार मॅचेस स्टार्ट जातात. 5 वरार आमी उठून शरीनी सकाळीं उठून सकाळ रेडी करून ताजे सपोर्ट आसल्यानी इट इज अगेन इट इज एज आय सेड
फॅमिलीचे इन्वॉल्वमेंट ही आसीचे ते जाला मात खाली आतां हांव क्रिकेट करतना आय डू अदर बिजनेसीस ऑल्सो आय एम स्टील वर्किंग इट इज ऑल तुजें एक पॅशन आसीचे आनी एक तुजें कमिटमेंट आसीचे आनी तुजें फॅमिली आनी तुजे फ्रेंड्स सपोर्ट आसल्यार मात यू कॅन अचीव युअर ड्रीम्स एंड युअर गोल्स खाली बिजनेस करता म्हणून केल्यार और पॅशन हा म्हणून केल्यार यू विल नॉट रीच टू दॅट डेस्टिनेशन करेक्ट म्हाका तेंत म्हळ्यार म्हाजे फॅमिलीचे सपोर्ट म्हजे वायफ शेरीन सपोर्ट पूती इनवॉल्ड आहात तांकां इंट्रस्ट आसा म्हाका इंट्रस्ट आहा म्हजे दोनी पार्टनर्स इनवॉल्ड आहात म्हजे कोचर्स म्हजे अकॅडमीचे पेरंट्स ती पुरो आसल्यान वी हॅव रीच टू दिस लेवल आनी स्टील आय हॅव टू वॉन्ट टू गीव मोर टू क्रिकेट आतां आय एम स्टील वर्किंग इन अ फ्यू मंथ्स टायम आय एम ट्रायंग टू गेट मोर इनवॉल्व टोटली इन बिजनेस सो आता म्हळ्यार तुमकां तुमी कामूय करतात आनी अंतूय कॉन्सन्ट्रेट करतात तुमकां मस्त ते म्हळें न्ही ते एक इंट्रस्ट आनी एक पॅशन आसल्यान हे जाता हांव आतां म्हजे ऑफिसांत आसतानाय हांव एक म्हजे नेचर म्हळ्यार आय एम अ कमिटेड मॅन ऑफिसांत आसतना आय एम स्टील हॅव बीन वर्किंग 18 years सांगले सेम कंपनी आय एम इन अ व्हेरी सिनियर मोस्ट पोजिशन देर ऑल्सो हॅव डन लॉट ऑफ थिंग्स टू द कंपनी देर ऑल्सो वन आय डू आय एम IT इंजिनियर म्हजें पॅशन आतां कोडिंग आतां जाल्यार हांव कोडिंग करता म्हाका म्हळ्यार मस्त जाणा सिनियर लेवल येताना कोडिंग विचारतात ना हांव आतां जाल्यार थोड्या फावटी बसून कोडिंग करता आय लायक दॅट सो कोडिंग आनी युजली एंट्री लेवल इंजिनियरींग जावन जॉयन जाताना डेवलपर्स म्हणटात तांणी कोडिंग करचें हांव आतां जाल्यार थोड्या फावटी कॉम्प्लेक्स आसल्यार तांकां सांग हांवें तें कर मागीर तांकां सांगता अशें म्हजे आयडिया तांकां नॉलेज शेअर करता ते हांगाय तेय डेडिकेशन हांगा क्रिकेट दोनी पॅरलली हांव करना अलॉंग विथ दीस आय डू अदर बिजनेसीस ऑल्सो रियल एस्टेट करना आसा ते सो इट इज ऑल तुका इंट्रस्ट पॅशन आनी तुवें तुज्या मतीन ते एक्सप्रेस काडनासतना केल्यार यू कॅन डू इट आनी आय एम लायक अ मल्टीटास्क म्हाका आय एम ओके विथ मल्टीटास्कींग थोड्यांक जाय सगळ्यांक करूंक जायना ते वय ते म्हळ्यार तुवें एकांत फोकस केल्यार जायना आतां तें हें आनी करतना तुका इंट्रस्ट आनी कमिटमेंट आसीचे ते जाला मात तुजे गोल्स अचीव करेत खाली दुसऱ्यांनी करता म्हणून आमी ताज्या फाटल्यान गेल्यार ते जायना मागीर तूं मोदें एक दुबयसून 2 वर्सां बिजनेस करूंक आफ्रिका गेल्लो मोदें तेंत हांव कारफोर काणितानाय हांव म्हज्या अंकलाचे बिजनेस करूंक आफ्रिकांत आसलो सिरेलियॉन एंड लायबेरिया which is the if you know that is one of the most deadliest countries. Wow. There was a war because My God. Sierra Leone and Liberia is known for diamonds. Charles Taylor म्हणतो मी ते Bloody Diamonds म्हणून एक मूवी आसा त्या टायम when I went there that country was literally now आतांचे recently तुमचे वॉच पळयला कशें आसा war torn country त्या कंट्रींत आमी ते बिजनेस करूंक गेल्ल्या म्हजे अंकल ओट सिल्वेस्टर नोरोन नाम म्हणटा ते 2 वर्सां आसलो इट वॉज अगेन अ गुड एक्सपिरियन्स फॉर मी So देखून along and again I worked in different countries also. ते म्हळ्यार आफ्रिका तितले आमकां सामा पडून lot of things added to that. So I didn't find that place very much thing to continue business. आणि एक business करताना I have got couple of principle and ethics which didn't suit us. That's the reason we left back and we came back to Dubai and again I got into Carver and now my passion of cricket is going on. वेल सर विनोद सर थँक्यू व्हेरी मच तुमी बारी एक अपूर्वयन क्रिकेटीचे तुमचे पॅशन ते कशें स्पॉन्टेनियस आयलें गे म्हळ्यार कशें तुमी IT कोडिंगांत कितलें पॅशन आसा गी ताजे किसड पॅशन तुमचें क्रिकेटांत आसा आनी दॅट इज हाव आमी कशें आमचें लायफ काले मूव फॉरवर्ड करीजे कशें एन्जॉय करीजे म्हणल्यार तुमी एक ब्युटिफूल एग्जाम्पल आनी पॅशन फॉलो करून कशें सक्सेस येत कशें खुशेन आशेत पयशे करचें प्रॉपर्टी करचें कारां काणगोवचें तें डिफरंट थिंग बट कशें मनशान एक खुशेन आशेत फॅमिली सांगता आनी तांच्या भुरग्यांक कशें इन्स्पायर करियत म्हणून तुमी तुमच्या ह्या इंटरव्यूंत दाखोवन दिला अकरेक तुमी तुमच्या संदर्शनांत मॅसेज दिल्या ऑलरेडी युथांक कशें आसा जें कालें कितें करीचें म्हणून पूण इन जनरल स्पोर्ट्स यंगस्टर्सांक स्पोर्ट्सांत ट्राय करतल्यांक म्हळ्यार तांचें एक पॅशन वचून मुखार येतल्यांक आनी बिजनेस करतल्यांक कितें तुमी मॅसेज दिवंक आशिल्लो जनरलान काल जाता पेरंट्स सगळ्यांक शिकूंक आसा हांव आतां इंजिनियर आय एम BA in computer science I along with that I was a sportsman म्हज्या पेरंट्सांनी सपोर्ट केल्ल्यान आय सपोर्ट माय पेरंट्स हांगा आतां अकॅडमींत हांव पळयतां मस्त जाणां पेरंट्स स्पोर्ट्साक सपोर्ट करनात हांवें म्हणचें
खाली सकाळी तावन संजेर बसून वाचल्यार पुस्तकां बादाने काय म्हण तांकां नॉलेज सगळ्यां ती आसीचे. इट इज लायक तुका शिकोवंक शिकायचे, स्पोर्ट्स करीचे, एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज करीचे. आनी आतां सगळ्यांनी पयलें चिंतालें काल इंजिनियर डॉक्टर जाल्यार मात लायफ म्हूण ऑर तुजें कॅरियर आसा म्हूण. ना, इट्स रॉंग. आतां तुका स्पोर्ट्सान ती मस्त कॅरियर आसा. क्रिकेटान तुमकां आतां कोत्ता इट्स गुड स्कोप. मेन्स ऑर विमेन्स क्रिकेट आतां रिसंटली वी वन द वर्ल्ड कप. आनी तातूंत आमच्या मँगलोरियन कम्युनिटीक वी हॅड अ मँगलोरियन जमीमा रॉड्रिगस हू इज फ्रॉम रूट्स आर फ्रॉम मँगलोर. तांकां क्रिकेट शी हॅज रीच टू अ लेवल पळय. सो इट इज नॉट दॅट ओन्ली क्रिकेटान मात न्ही, हॉकी जावन दी, फुटबॉल जावन दी, कबड्डी जावन दी, खंयचे स्पोर्ट्स जाल्यार ताका कॅरियर आसा आतां. आनी नाव द गव्हर्मेंट ऑल्सो इज गिवींग लॉट ऑफ सपोर्ट बॅक इन इंडिया. देखून पेरंट्स काली तुमच्या भुरग्यांक सकाळीं न्हिदून सांजेर बूक धरून वाचया म्हणचे रॉंग. दॅट्स अ रॉंग मेंटॅलिटी. सगळो दीस वाचल्यार म्हज्या लेकार कोण ना की सकाळीं न्हिदून सांजेर वाचता म्हळ्यार ते बेश्टे. तांणी तुमकां बेश्टे मंगा करता म्हणटात न्ही. दॅट इज द थिंग. समान डेडिकेटेड बसून 2 घंटे वाचल्यार पुरो. ताका ते जाला तुजे स्टडीसी जाता, सांजेर जाताना स्पोर्ट्साक घाला. दे आर मोर तुज्या फिटनेसाक हें जाता. आतांचे भुरगे आमी मस्त भायर खेळटालीं पयले. आतांचे भुरगे तांकां ताजे कंपॅनियन गॅजेट जाला. आयदर फोन ऑर आयपॅड इज बिकम देअर कंपॅनियन. हार्डली दे हॅव गॉट फ्रेंड्स. क्रिकेट टिचर्स यू नॉट ओन्ली स्पोर्ट. क्रिकेट तुका मस्त शिकयता. तुका डेडिकेशन, टीम बॉन्डिंग, कशें एडजस्ट करचें, स्ट्रेस. तुका देखून खाली पेरंट्सांनी चिंतल्यार खाली शिकून तुजें कॅरियर जाता म्हळ्यार दॅट्स अ रॉंग थिंकींग. माय सिन्सियर एडवायस इट इज सपोर्ट देम. इफ सम यू आर खंयच्या भुरग्याक खंयचे मनीस तांकां आसतात खंयच्या स्पोर्टान थंय आसतना तांकां सपोर्ट करा. आनी हांव आतां खाली क्रिकेट म्हणणे आय स्टील सपोर्ट ऑल स्पोर्ट्स. आय स्टील वॉच फुटबॉल, आय वॉच कबड्डी, वॉलीबॉल, खंयचेय स्पोर्टाक सपोर्ट करता. आनी एडवायस देखून पेरंट्सांक खंयचेय स्पोर्ट्सा विशीं जाय जाल्यार यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी ऑर माय पार्टनर्स एंड वी आर व्हेरी हेल्पफूल टू. आनी खाली भुरग्यांक म्हणे सिनियर्सांक क्रिकेट खेळूंक जाय जाल्यार कम टू अस. हांव एवरी मंथ कॉपरेट क्रिकेट ऑर्गनायज करता. येत्त पिक्चर पोर लास्ट विकांत 8 सायड देखून मस्त आतां आमची मस्त मँगलोरियन टीम जाय जॉयन जाल्यात म्हज्यो 16 टीम जात. सो तांकां आतां काल जाल्यार एवरी मंथ दे आर बिहायंड मी केदां जालां नेक्स्ट टुर्नामेंट. तांकां म्हळ्यार एक ऑर्गनायज टुर्नामेंट 2 दीस तांकां बरें क्रिकेट खेळूंक मेळटा स्ट्रेस फ्री. सो लॉट ऑफ पीपल आनी अगेन स्पोर्ट्स मेक्स यू टू रिलीव युअर स्ट्रेस. देखून म्हजें सिन्सियर एडवायस सपोर्ट स्पोर्ट्स, सपोर्ट्स युअर किड so that they will really reach to their goals. ओके, पेरंट्सांक एक ब्युटिफूल मॅसेज हांगासर दिल्या. परत्यान तुमच्या स्क्रिनाचेर आसचे नंबर तुमी नोट करा. आतां गरज नासल्यार सेव करून दवरा. कित्याक म्हळ्यार क्रिकेटान विशेश जावन कोचिंगाची गरज पडटा, खंयची माहेत गरज पडटा. भुरग्यांक जावन धरल्या व्हडांक, चेडवांक, स्त्रियांक जर तर तुमकां क्रिकेटीन इनवॉल्व जावंक जायचे जाल्यार त्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करन. मिस्टर विनोद पायस ताका तुमी कॉन्टॅक्ट करियेत. मगाचे न्हू आयच्या ह्या कार्यक्रमांत विनोद पायस सर फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम पुत्तूर तावन दुबयक आयिल्ली एक ब्युटिफूल स्टोरी. आनी हांगासर तांचें कशें पॅशन ताणें डेवलप केलें. आज 4 वर्सां तावन ड्यून्स क्रिकेट अकॅडमी कितलें प्रोग्रेस जावन आसा. 2 जण प्लेयर नॅशनल लेवलाक अंडर-19 सिलेक्ट जाल्यात. 4 वर्सां जालीं मात्र भोवशा मुखल्या वर्सांनी नॅशनल टिमान ती हांव आशेतां तुमचो भुरगोय खेळोन दी, दुसऱ्यांची भुरगीं खेळोन दी. तुज्या अकॅडमीची हायेस्ट भुरगीं सिलेक्ट जावन चेड्यांत, चेडवांत, ज्युनियरांत आनी सिनियर टिमान नॅशनल लेवलांत पोरजोळोन दी हीच आमची आशा जावन आसा. थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर टायम. आनी हांगासर आमकां आपयल्ल्याक मोगाच्या विक्षकांनो गल्फ टॉकीज कोंकणी कार्यक्रमांत आज विनोद पायस सांगता आमी उलयल्या. येवच्या पावटी आनी एका व्यक्तित्वा उट्टकू आमचें संदर्शन जातलें. तुमकां प्रेरणादायक एक इंटरव्यू जातलें. कित्याक म्हळ्यार हर एका व्यक्ती थंय एक विशेश आसा. आतां कालेनातल्या काले आमकां शिकोवंक आसता आनी तांचे तावन आमकां प्रेरण आसता. देखून असलीं कार्यक्रमां तुमी पळया आनी दुसऱ्यांक शेअर करा. आनी जर तर तुमच्या मदीं असले कोणी साधक आसा जाल्यार आमकां कळया. पळयत रावा दैजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार.